मोगाच्यानो आतां हांव तुमकां माणका मोतयां स आयकूंक दिता. बुद्धिस्ट लोकांचे मठ आसतात आनी त्या मठाचो वडील ताका लामा म्हणटात आनी ताच्या हाता खाल शिकचे भुरगे आसतात चले तांकां भिकू म्हणटात. आतां एका झेन मठांत जायते अशे भिकू आसले आनी ते झेन शिकताले. पूण त्या मठांत चोरी जाताली. म्हळ्यार एकल्याची वस्त आनेकटो काडटालो. शेवटी चोर सांपडलो. कोण? ताचेच भितरलो एकटो भिकू. तांणी वचून लामाक सांगलें, आळे आमची इतले चोरी जाताली, आळे वच तो चोर आमचे मदें. लामान म्हणलें बरें तो बदलतलो, अशें जावचें ना ह्या फुडें. सकट आपापल्या जाग्यार गेले आनी कांय दिसान परत्यान चोरी जाली आनी वच तो चोर सांपडलो. परत्यान ते ताका घेवन लामा कडेन आयले आनी म्हणलें, गुरुजी पळयात दुसऱ्या फावटी हो आतां सांपडला. तेन्ना लामान म्हणलें, जावं ताका बक्षया, तो बदलतलो. आनी कांय दिसा उपरांत परत्यान चोरी जाली आनी तो सांपडलो. आतां हे सगळे भिकू एकदम रागार जाले आनी लामा कडेन तांणी म्हणलें, गुरुजी कितल्या फावटी हांगा चोरी जाला, मागीर पयल्या फावटी तो सांपडलो, दुसऱ्या फावटी सांपडलो, आतां तिसऱ्या फावटी सांपडलो. आतां आमी सोडिना. आतां तुवें ताका हांगाचो धाडूंक जाय, ना जाल्यार आमी हांगा रावना. तेन्ना लामा शांतपणान म्हणलें, पुतानो तुमी झेन शिकल्यात, तुमकां आतां म्हजी गरज ना, तुमी वचूं येता. पूण वो भिकू आसा पळया ताका म्हजी गरज आसा, कित्याक तो झेन आजून शिकूंक ना, देखून तो ते चोरी करता. तुमी वचात. आतां ही एक काणी. मागीर त्या भिकूचें कितें जालें ते काणयेंत आमकां कांय सांगलें ना. घडये तो बदल्लो जायत वा आनी मुखार चोरी करीत रावलो काय हांव जाणा. पूण तो लामा आसा पळया ताची नदर पळया, ताचें उलोवणें तें समजून घेवचें आसा. तो चोरी केल्ल्या चोराक शिक्षा दिवंक वचना, तो ताका वेळ दिता बदलूंक वेळ दिता. आनी तो म्हणटा तुमी वचूं येता, कित्याक तुमी आतां झेन शिकल्यात, बरे मनीस जाल्यात, वचा. पळय जेजूय अशेंच म्हणटा न्ही. जेन्ना फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका म्हणलें, तुमचो मेस्त्री पातक्या सांगाता, वेश्या सांगाता, भोंवता, खाता, पियेता, हें कितें? तेन्ना जेजून कितें म्हणलें, हांव बऱ्या खातीर येवना, हांव वायट मनशां खातीर आयलां. एका दाक्तेराची गरज कोणाक आसा? पिडेस्ताक आसा. भलायकी नासल्याक वैजाची गरज ना. म्हणटना वो लामा त्या चोराक समजूंक शकलो आनी ताका ताच्या जिवितांत बदल हाडूंक जाय आसलो, देखून ताका बक्षिलो न्ही. जायत्या फावटी पळय आमी जिवितांत कितें करता, दुसऱ्यांचेर फरमाण मारता. तो बेबदो, तो ड्रग एडिक्ट, तो वायट मनीस, वय कोण चुकी करिना, संपूर्ण ह्या जिवितांत कोणूच ना. संपूर्ण म्हणलो देव एकलो मात्र. आमी सकट अपूर्ण मनशां. पूण आमची अपूर्णताय उणें जावंक जाय जाल्यार कोणें तरी आमकां मार्गदर्शन करूंक जाय. देखून जसो तो लामा ताणें आपल्या भिकूक समजून घेतलो आनी ताका बदलूंक ताणें ताका सुयोग दिलो, तशें आमी आमच्या जिवितांत फुडें वतना दुसऱ्यांच्यो चुकी जाल्ल्या वेळार तांकां समजून घेवया, तांची चूक तांणी सुदारून घेवंक तांकां वाट दाखोवया, मार्गदर्शन करुया. पूण तांकां खंडन करचें,
तांकां शिक्षा दिवची असली मनशां आमी जावची न्हय. आमी उदार मनाची बोगसण्याची मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.